दिलीप हे पेपर मी मागीर करा बेगीन असले नाल येता हय बोरकार चारांक तुमी थंय दाखोवपाचें तें हांगा प्रेस कॉन्फरन्स आयला पळय हांगा राव असो राव नमस्कार राव नायक जनरल सेक्रेटरी BJP मंडळ फातोर्डा माझे बरोबर आसा पुष्पा विर्डीकर जी 2021 भितर जेणे म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन लढयलें आमचे BJPचे प्रो स्कूल पॅनलाचेर माझे बरोबर आसा आमचे अध्यक्षा श्वेता लोटलीकर आमचे साश्टीचे भंडारी समाजाचे अध्यक्ष बाब दादी मयेकर आमचे पयलींचे अध्यक्ष आणि रजक समाजाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह बाब मनोहर बोरकर सिनियर मोस्ट कावन्सिलर सदानंद बाब नायक आमचे ST समाजा रिप्रेझेंट करपी कामीर कावन्सिलर मिलाग्रीन गोम्स बबिता वायस चेअरपर्सन दामू नायक भंडारी समाजा रिप्रेझेंट करता आणि राजीव रावणी SC समाजा रिप्रेझेंट करता कालिदास नायक दत्ता बोरकर विदेश नायक सूरज नायक आणि उदय नायक हे सगळे भंडारी समाजाचे साश्टीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमकां सगळ्यांक आमी व्हेरी अर्जंटली हांगा आपयली ही प्रेस एड्रेस करपाक तुमकां म्हायती गेली समजली काय खबर ना 2021 आमची पुष्पा विर्डीकर वार्ड नंबर 4 तिणें म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन लढयल्लें आनी तिच्या विरोधात घातली गोवा फॉरवर्डाची पुजा नायक सगळ्यांक खबर आसली की पुजा नायक जी सर्टिफिकेट होल्ड करता कास्ट सर्टिफिकेट OBCची ती बोगस आसली ताजी पयलीं नर्मदा कुंडयकारान आपलें इलेक्शन लढयल्लें 15 वार्डां भितर 9 वार्डां भितर पूण त्या वेळार ते डॉक्युमेंटेशन सर्च करपाक ते सोदपाक खूब वेळ गेलो आनी आमकां फुडें चॅलेंज करपाक मेळना आमची जी म्हाजी सायडीक उबी आसा पुष्पा विर्डीकर हाणें सोशल वेलफेरा भितर ही सर्टिफिकेट बोगस म्हणून चॅलेंज केली 4.5 वर्सां आमकां लागली ही सर्टिफिकेट बोगस म्हणून प्रूव जावपाक पूण शेवटी दामबाबाच्या पांया कडेन अन्याय जाता ते न्याय मेळटाच गोवा सरकारान न्याय दिलो म्हणून गोवा सरकाराचे आभार दामबाबाचे उपकार गेल्या 8 दीस पयलीं 26 तारखेक सोशल वेलफेरान ही सर्टिफिकेट नल एंड वॉइड म्हणून डिक्लेअर केली ही ऑर्डरीची कॉपी कन्सर्न डिपार्टमेंट DME आणि बाकी सगळे डिपार्टमेंट इलेक्शन कमिशन सगळ्यांक धाडली आणि DMEन 2 तारखेक ऑर्डर काढली की पुजा नायकाक हांगा मडगांवच्या म्युनिसिपालिटी भितर कावन्सिलर म्हणून येवपाक मेळना सी इज डिस्क्वॉलिफाय सी इज टू बी कावन्सिलर डिस्क्वॉलिफाय जाले हें डिक्टेट तुमकां आमी करपाक हांगा आपयल्यात आतां OBC SC ST हे जे रिजर्वेशन मेळ्ळा तें बाबासाहेब आंबेडकराच्या कॉन्स्टिट्युशनान दिल्लें ह्या सर्वसामान्य लोकांचेर अन्याय पयस करपा लागून दिल्लें रिजर्वेशन कोणूय जर आपलें बुद्धी वापरून कोणूय जर आपलो पयसो राजकारणाचो बळ वापरून जर अशी करता जाल्यार हो OBC समाजाचेर जाल्लो मोठो अन्यायच न्ही तर फुडें वचून हांव म्हणटा की हो अपमान कारण हो हे सर्वसामान्य लोक हांकां कॉन्स्टिट्युशनान अधिकार दिला 2 वर्सां काळा पासून ह्या लोकांचे अधिकार अन्याय जाला ते डिस्करेज जाल्या म्हूण त्या समाजाक उबी रावपा खातीर केल्लें प्रोविजन आमी जाय तशी OBC सर्टिफिकेट हाडटले आमी जाय तशी SC हाडटले आमी जाय तशी ST हाडटले तुमी आमगे कांयच करूं शकना हो भ्रम ह्या लोकांक आसलो आनी दिसतालें बी तांकां की जावची ना हे सदां फुडें वचत रावतले पूण दैव कृपेन गोवा सरकाराचे आमी आभार परतून एकदां मागता हे पयस जालें आनी पुजा नायकांची सर्टिफिकेट घेतली आनी आमच्या OBC समाजाच्या आनी इतर OBCचेर अन्याय जालो तेजो आमी निशेध करता आनी ताजे फाटल्यान असले मास्टर मायंड ताजोय बी आमी निशेध करता आतां पुष्पा विर्डीकर उलयतली सायमल्टेनियसली सगळे म्हाजे साथीदार आसले ती पळय ज्युडिशरी जी आसा थंय वचपाक सगळ्या नागरिकाचो अधिकार आसा ते खंय वचूं मोरली हांगा डिफीट जाली न्ही फुडें पळय कितें जावपाचें तें कायद्या दृश्टीन जातलेंच खंय बी डिफीट ती जातलीच पूण सद्या मोरली डिफीट जालें फुडें मागीर उलयता वार्ड 4तल्यान हांव इलेक्शन लढतालें BJPची पॅनलाचेर पुजा नायक हे म्हजें हें आशिल्लें ताणें बोगस OBC आमची सर्टिफिकेट लावन इलेक्शन लढलें पूण हें हांव हें करता 4.5 वर्सां जालीं हांव हें ताजे बद्दलची केस लढटा पूण देवान म्हजेर न्याय केलो हें केलें ना ताच्याच देवाचेच हांव आभार मानता विर्डीकर ही आमची फातोर्डा भाजपा मंडळाची एक निश्ठावंत अशी कार्यकर्ता आनीक आमची भारतीय जनता पार्टीची वॉर्ड नंबर 4ची ही आमची मडगांव नगरपालिकेची उमेदवार आशिल्ली आनीक हो वॉर्ड जो आसा तो OBC महिला खातीर रिजर्व आसलो आनीक हे गोवा फॉरवर्ड पार्टीन पुजा नायक म्हणटा ताका बोगस सर्टिफिकेट अरेंज करून तेंचे गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या बॉसान
ही एक फटींगपणा केल्ली आसा आनी हो सगळ्या OBC उमेदवारांचेर हो अन्याय जाल्लो आसा आनी अशी जर अशें चलपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळे OBC ST सगळ्या समाजाचेर हो अन्याय जावन आसा आनी हो हांव मंडळ अध्यक्ष ह्या नात्यान आमच्या सगळ्या पक्षाच्या कार्यकर्ते सगळ्यांच्या वतीन हांव ह्याचो निशेध करता आनीक आमचे गोंय सरकाराचे हांव धन्यवाद म्हणटा तांकां न्याय दिल्या बद्दल तो एक नंतर हो न्याय मेळ्ळा. धनंजय मयेकर राधी सासेची तालुका भंडारी समाजाचे अध्यक्ष. ही जी आता 2021 केस जाल्ली त्याचे 21 ताणें सर्टिफिकेट घेवन आशिल्ली भंडारी समाजा कडेन. ताजे पयलू जे इलेक्शन जाल्लें 15 जाल्लें तेन्ना सर्टिफिकेट घेतलें अशें आमचे नदरेक. हेजे जेन्ना म्हाका समन्स येयलें आमच्या भंडारी समाजाक क्रायम ब्रांच तेन्ना आमकां आपयल्या पूण आमी योग्य तो स्टेटमेंट दिलो. कित्याक जेन्ना तेणें आमकां पेपर दाखयले तेजे सारके दाखोवन दिताले की पुजा नायक हे भंडारी समाजाक पडना म्हणून. आनी ताणें आमकां भरपूर क्वेश्चन केले पूण कितें कोण आशिल्लो कितें अशें सगळें आशिल्लो. त्या टायमार हांव नाशिल्लो अध्यक्ष म्हण. पूण ही जी ऑर्डर दिल्या गव्हर्मेंटान आनी सोशल वेलफेराच्यान दिल्या हेजे खरें हांव वेलकम करता. जे लोक हांगा बोगस सर्टिफिकेटी घेवन आपूण भंडारी समाजाचो जावं तो OBCन पडना आसतना आपूण OBCन म्हूण दाखयता हेका एक धडो शिकपा सारको आसा. आनी तसोच जितलो घेणारो आसा तितलो देणारोय दोशी आसा. हे गव्हर्मेंटान हेजेर सविस्तर इन्क्वायरी करची. हेजे मुखार हे प्रकार घडचे न्ही हेजी सगळ्यांनी दखल घेवची. आनी सर्टिफिकेट घेता ताजे उपरांत तलाटीच सर्टिफिकेट इश्यू करता. आतां डेप्युटी कलेक्टर दिता आनी हेजी सहनशाह जी आसा ती इन्क्वायरी जी आसा तो तलाटी करता. जबाबदारी तलाटीची. आमी खूब जाण म्हणटा 3 वर्सां क्रॉस जाली काय हेजे अध्यक्ष हांव 6 वर्सां जालो अध्यक्ष म्हणून आसा. 3-4 वर्सां जेन्ना कोण हें जाता एक्सपायर जाता तेन्ना हेच तलाटी हांव थोड्या लोकांक सांगता की तुमी दुसरी भंडारी समाजाची सर्टिफिकेट हाड म्हणून. पूण म्हाका दिसना त्या टायमार तो 21 तेणें भंडारी समाजाची सर्टिफिकेट आमचे कडेन घेतली ना. ती 15 जी काडलेली बोगस सर्टिफिकेट तीच सर्टिफिकेट परत लावन तेणें कलेक्टरा कडल्यान कास्ट सर्टिफिकेट घेतलेली. ST समाजाचें हांव म्हणटा अशें आमचेर सगळ्या खंयचे समाजाचेर अन्याय जावचे न्ही. कित्याक SC जावं ST जावं काय OBC जावं असले अन्याय दुसरे फावटी ताणें असले अन्याय करचे न्ही. हांव कावन्सिलर वॉर्ड नंबर 8 आसलो आनी स्पेशली ST रिजर्वेशनान हांव जिखून आयिल्लो. सो आज ही सारकी शर्मनाक म्हणल्यार खबर म्हणल्यार ही सारकी आमकां खूब वायट दिसता. असली घडणी घडली म्हणून ती आतां येणारे आतां रोखडें इलेक्शन आसा आमचें म्युनिसिपल इलेक्शन आनी असले कार्यकाळ अशें जाले जाल्यार आमकां खूब वायट दिसतालें. कित्याक आतां आमचे ST SC आनी OBC सगळें रिजर्वेशन जावचें आहा. सो हे तर अशें परती जालें जाल्यार आमकां खूब वायट दिसतलें आनी अशी परतून जावची न्ही. हेचेर आमचे डेप्युटी कलेक्टर जावं ऑफिसरांनी तेजेर सारकें एक्शन घेवन ता व्हेरीफाय करून मुखार सारकें करचें आनी असली घडणूक परतून जावची न्ही म्हण हांव तुमच्या सरकाराक मागतां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.